काँग्रेसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हे गोंयांत आयले। ही तांची पहिलीच गोंय भेट आशिल्लो, पयलेच फावट तांचो दौरो आशिल्लो। ह्या भेटी दरम्यान तांच्यांनी आपल्या काँग्रेसीच्या पदाधिकाऱ्यांक, आमदारांक आणि तशेंच कार्यकर्त्यांक कितें मार्गदर्शन दिलें काय हाचेर सविस्तर माहिती दितलो आमचो असिस्टंट एडिटर गौरेश गांवकर। हय गौरीश, तुम्ही सांगलेले प्रमाण आज मल्लिकार्जुन खरगे जो आसा तो पयलेच फावट गोंयान येयल्लो आनी जे गोंयचे जे कार्यकर्ते आसात, जे बूथ लेवल कार्यकर्ते आसात तांकां खंय तरी संबोधीत करपा खातीर आयज खरगे गोंयान येयल्लो। सो पयलेच फावट गोंयान येयल्लो आनी कितें कितें उलयतलो, खंयचे खंयचे विशय घेतलो आनी फाटली जे 2 टर्म आमी पळयले डिफेक्शन जालां, ह्या डिफेक्शनाक तो कशें लोकांक उत्तर दितलो हें सगळें पळोवपाचें सगळे गोंयकारांचें तेजेर लक्ष आशिल्लें। पूण सुरवाती सावन समज आयज दिसभराचे समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार सकाळी जेन्ना खरगे येवपाचो आशिल्लो म्हणल्यार आयज जो फूल दीस काँग्रेस एक वटच्यान काँग्रेसीचे जे सगळे ऑफिस बेरर्स आसा ते आयची मिटिंगेची ही तयारी करताले, जाल्यार दुसरे वटच्यान एक अशी बातमी येयली सकाळची 10-11 सुमार अशी की खंय तरी जे BLA आज त्या मिटिंगेक अटेंड जावपाचे तितूंतले 108 BLA हेणी खंय तरी ECIन जे ते रेजिस्टर आसा तितून तेणी राजिनामो दिलो। आनी काँग्रेस सदांच एक ठामपणे सांगताले की आमचे BLA भरपूर आसात, आमचे बूथ लेवल प्रेझेन्स भरपूर आसा आनी जे फाटले SIR जाले ते SIRाक आपली BLAनी भरपूर काम केलं म्हणून जे ठामपणान अशें सांगताले। तितून भितर खंय तरी आयज 108 BLA हे एक बरोबर त्यांनी रिजायन दिलो तेन्ना खूपशे असे प्रश्न येयले आनी आमकां सूत्र सांगतात की आनीकूय अशे जे BLA आसात ते रिजायन दिवपाक शकतात अशें आमकां सूत्र सांगतात। तेजे उपरांत दनपारचे जेन्ना खरगे गोंयान पावले तेन्ना एअरपोर्टार तांकां BJPचे जे यूथ जी टीम आसा म्हणजे BJPची युवा मोर्चा जो आसा तो BJPचो युवा मोर्चा खरगेचे वेलकम करपाक अशें म्हणूंक शकता आमी रावलेलो। तेणी काळे झेंडे दाखयले आनी तेणी खूब वंदे मातरमाची जी कॉन्ट्रोवर्सी चलताली, जी देशभरान सद्याक एक कॉन्ट्रोवर्सी चलता 15 ऑगस्टाक वंदे मातरम जे म्हणटा आसतना जे कितें प्रकार घडलो तेजेर BJPन आवाज करपाचो प्रयत्न केलो। सो हे एकंदरीत पळोवपाक गेले जाल्यार खुबसो असो बोवाळ जालो। काळे बावटी जे आसात ते खरगेचे गाडयेर शेवटून मारले ते आमी पळयले। मागीर जेन्ना खरगेची मिटींग सुरू जाली तेन्ना त्या मिटिंगेक कोण कोण उलयतले आनी कितें कितें उलयतले हेचेर सगळ्यांचें लक्ष आशिल्लें। आनी जशें आमी म्हटलें BLA जे आसा ते BLA ज्या मनशान जे BLA स्थापन केल्ले म्हणजे गोंयभरान ज्या मनशान जे BLA एक कडेन केल्ले तो म्हणजे आदलो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर। तो कितें वचून उलयतलो, कित्याक तो आदलो प्रेसिडेंट आशिल्लो आनी तो कितें वचून उलयतलो, तो खंय तरी दुखावला, तेजे वांगडी खंय तरी दुखावल्यात हे सगळे गोंयची जनता जाणा आशिल्ली। सो तो कितें वचून उलयतलो हेचेर लक्ष आशिल्लें। पूण अजापाची गजाल म्हणल्यार अमित पाटकराक आयज जे स्पीच दिवपाची जे लिस्ट आशिल्लें तितून अमित पाटकराक आयज कांय उलोवंक दिलें ना। त्याच बरोबर बाकीचे जे लिडर्स आसतात त्या लिडर्सांक खूब अशें उलोवंक मेळ्ळें। आनी एक जी आयज पळोवपा सारकी गजाल आशिल्ली ती म्हणजे कॅप्टन विरिएटोची स्पीच। ह्या स्पीचीन कॅप्टन विरिएटोन खूब कितें क्लियर केलें। फाटले कांय म्हयने म्हणजे मे म्हयन्या सावन जेन्ना गिरीश चोडणकर जेन्ना सावन प्रदेश अध्यक्ष जाला तेन्ना सावन खंय तरी अशें दिसतालें की कॅप्टन विरिएटो जो आसा तो खंय तरी बेजारलेलो आसा, काँग्रेसीचे बेजारलेलो आसा आनी तो खंय तरी दुसरी वटच्यान वचोंक सोदता, म्हणजे दुसरी पार्टीन तो जंप मारूं शकता किंवा बेजारोन आनी कितें डिसिजन घेवं शकता अशें खुबशे असो बोवाळ चलतालो। पूण आयज कॅप्टन विरिएटोन त्याच स्टेजीर रावन क्लियर कट सांगलें अशी जे मतभेद असतात ते खंयच्याय पार्टीन, खंयच्याय ग्रुपान, खंयच्याय फॅमिलीन हे जाताच, पूण हेका लागून पार्टी केन्नाच आपूण फुटोंक दिवचो ना हो जो स्पश्ट संदेश आसा तो कॅप्टन विरिएटोन आयज आपले ह्या माचे वयल्यान दिल्लो आसा। त्याच बरोबर जेन्ना खरगे उलोवपाक आयलो तेन्ना सगळ्यान पयलीं जे तुमकां सांगलें तशें डिफेक्शनाचेर खरगे कितें उलयतलो हें पळय सारकें आशिल्लें। पूण डिफेक्शनाचेर उलयतना जे डिफेक्शन केल्यात ते गद्दार अशें खरगेन एक बोल्ड असो स्टेटमेंट केल्लो आसा। जे डिफेक्शन केल्यात ते गद्दार आनी जे कोण त्या डिफेक्टरांक वोट करतले तेवूय लोक गद्दार आसतले। आनी तेजे फुडें खूब वेळ अशी स्पीच ही चल्ली। मागीर तेजे फुडें जेन्ना खरगे
जेन्ना लास्ट आपली स्पीच सोंपयतालो तेन्ना खंय तरी लोकांक तेणे आश्वासन दिवपाक जाय आशिल्लें. त्या आश्वासनान खरगेन सांगलेलें आसा की गोंयचे जे जागे जमनी ज्यो आसात त्यो आपूण विकूंक दिवचे ना, गोंय विकूंक दिवचे ना, हो तेंचो लास्ट स्लोगन आशिल्लो. सो गोंयचे जागे जमनी त्याच बरोबर जे ड्रग्स जे गोंयान वाडल्यात ते आपूण ड्रग्साचो जो नशा जो हो एक टर्म आसा तो आपूण गोंयच्यान सोंपयतलो अशें खरगेन सांगलेलें आसा. आनी तशेंच अनएम्प्लॉयमेंट जो आसा होय मुद्दो तेणें हायलायट केल्लो आसा. जर काँग्रेसीचो सरकार आयलो जाल्यार अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग्स हे जे विशय आसात ते विशय घेवन सरकार फुडें बरे परेन हेजेर सोल्युशन हाडटलें अशें खरगेन सांगलेलें आसा. एकंदरीत हें सगळें पळोवपाक गेलो जाल्यार आतां आमी जे म्हणटाले की काँग्रेसीन खंय तरी फूट पडले काय, काँग्रेसीन खंय तरी दोन कडेन काँग्रेस जाल्ली आसा काय. सो हेचेर कॅप्टन विरेटोन आपली भुमिका आयज स्पश्ट केल्ली आसा. तेणें सांगलेलें आसा की काँग्रेसीन केन्नाच अशी फूट पडची ना आनी आपूण ती फूट पडोंक दिवची ना अशें बोल्ड स्टेटमेंट कॅप्टन विरेटोन केल्लें आसा. पूण एक दुसरे वटच्यान समज पळोवपाक गेलें जाल्यार आयज खंय तरी अमित पाटकर जो आसा, अमित पाटकरान आयज कितें तरी तो आपली स्पीच दितलो. कित्याक हे जे सगळे BLA आशिल्ले ते अमित पाटकरान आपले तेजो जो टर्म आशिल्लो, जो प्रदेश अध्यक्ष म्हणून तेजो जो टर्म आशिल्लो त्या वेळार हे सगळे BLA एक कडेन केल्ले. सो ह्या BLAंक अमित पाटकर कितें तरी स्पीच दितलो अशें खूब जाणांची थंय आशा आशिल्ली. पूण अमित पाटकराक आयज उलोवंक दिलें ना म्हणून खूब जाण लोक निराश सुद्दां जाल्ले आमी पळोवंक शकतात. सो हो आशिल्लो एकंदरीत रिपोर्ट आयच्या ह्या फूल दिसाचो जे आयज खरगेन गोंयान विजीट केली आनी तेजे उपरांत जी मिटींग आयज जाली तेजो फूल रिपोर्ट आशिल्लो. गौरेश.